On this occasion, I take this opportunity of extending my welcome to Sripad Babu Naik, Rohan Bab Kaute, Gupesh Naik and Swapnil Chodankar for this function. Now 25 years have been passed for this building, and now this building is in very debilitated condition. So we were feeling the need of having a very good building for the board. And this task is entrusted to Goa State Infrastructure Development Corporation. गोवा गव्हर्नमेंट आणि एक मानाचो तुरो आयज हांगर तेंच्या खातीर अशी इमारत बांदता आणि तांकां कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आणि अशी पर्वरी वाठारांत खुबशीं कामां आयज गोवा गव्हर्नमेंटान केला. तशेंच आमचे मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू एंड आयटी लेबर रोहन सरान केला. तांकां सगळ्यांक अभिनंदन करता. सांगपाचें म्हटल्यार आयज गोवा गव्हर्नमेंटान भरपूर गोंयांत विकास केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर आयज आमच्या पर्वरीन झपाट्यान विकास जायत आसा आनी तितूनच एक आयज हांगासर भर पडलेली आसा. आनी त्या खातीर हांव गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री बाब पर्रीकर, तशेंच आयुष मंत्री बाब श्रीपाद नायक, तशेंच आमचे मंत्री बाब रोहन खंवटे यांचे हांव अभिनंदन करता. खंयची गोष्ट आमी पर्वरी म्हणली की आमकां मनाक सदांच लागीं. आमदाराच्या नात्यान न्हयच जाल्यार एक नागरिकाच्या नात्यानूय एक दिसता की खंयची बरी गोष्ट आसा जाल्यार स्वताच्या गांवांत जावची, जातून एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो, जातून एक जागृती मेळची, वेर वी कॅन क्रिएट इट एज अ हब. आनी इतल्या वर्सांनी पळयलें जाल्यार स्लोली शिफ्टिंग फ्रॉम पेंजीम पर्वरीम हेज बिकम लायक अ एज्युकेशन हब. एज्युकेशन हब जावं, बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां जावं, रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस जावं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस जावं, आनी दॅट डेव्हलपमेंट इज कंटिन्युअसली मुवींग. आनी त्या डेव्हलपमेंटा खातीर when we want to call it as a sustainable development, we need to ensure that the amenities also are available. पण जेन्ना आमी पर्वरी रायझिंग म्हणटा जाल्यार पर्वरीक आनी येवंक जाय म्हणटा तेन्ना we also make a tendency to fight for ensuring the development takes place in the right direction. खुबशे आमदार बरोबर आसतना, मंत्रीगण बरोबर आसतना म्हणटात सगळे पयशे चडशे पर्वरीकूच वतात काय म्हणून. म्हजें मानप तर एकूच आसा की जंय खरी गरज आसा, थंय डेव्हलपमेंट जावपाची गरज आसा जाल्यार थंय तितलो भर घालचोच पडटा. whether it's basic amenities like sewerage, garbage, water supply, electricity, or whether it is supporting amenities which need to be given to ensure all-round development, त्या एरियेन त्या गोष्टी जावच्यो पडटा. आनी त्याच्या खातीर लास्ट कितलीशींच वर्सां आमदार पयल्या 5 वर्सां आशिल्लो, ऑपोजिशनान आशिल्लो. ह्या 2 वर्सां वी आर विथ द गव्हर्मेंट आणि मनोहरभाईच्या नेतृत्वात we can proudly say that we have been able to achieve a lot of results, all-round development results for Goa in the last 20-22 months. आणि एज्युकेशनाचे उलयता आसतना we are moving towards a knowledge economy. Being the IT minister, we are trying to create Goa as a IT destination. आणि हे सगळे करता आसतना when you go backwards, स्कुलांची भुरगीं आसात, I think one subject which touches everybody's heart and which we are still to achieve, which we are last 5 years we are talking about, is inclusive education. ताज्या खातीर जरी आमची 4-5 डिपार्टमेंटां अटॅच्ड आसली, सोशल वेलफेअर, एज्युकेशन, हेल्थ सगळे धरले जाल्यार वी नीड वन नोडल पॉयंट, and that is what I feel is where education department's role can also arrive, where I think सामंतबाब जावं नाल्यार चेअरमॅन बाकीचे सगळे स्कूल डिपार्टमेंटाचे जावं should come together with the departments and come with a conclusive policy. A draft policy was handed to मनोहरभाई, म्हाका दिसता जवळ एक 5 वर्सां पयलीं, ताज्या मागीर 3 वर्सां पयलीं ताका एक पॉलिसी कॉपी परत दिल्ली. and I will also pursue that matter if possible to take it on priority so that we are able to get some fruitful results and showcase Goa as an example to the rest of the states. रोहन बाब आतांच म्हणटाले की तुम्ही सगळे भाग्यवान आसात की आमकां एकूय बोर्ड मेळना, सेकंडरी मेळना, हायर सेकंडरी मेळना आणि युनिव्हर्सिटी मेळना. आमी सगळे मुंबय युनिव्हर्सिटी, पुना बोर्ड असेच करचे पडले. आणि त्यावेळेस आमचे स्वतःचे आमचे गोंयचे सेकंडरी बोर्ड जालो, हायर सेकंडरी बोर्ड जालो, गोवा युनिव्हर्सिटी जाली. हे शिक्षण क्षेत्राची खूप मोठी पावलां अशें म्हाका दिसता. शिक्षण हे आमच्या
देशांतले गोंयचे नागरीक घडोवपाचें एक मोठें साधन, मोठ्यांत मोठें साधन. शिक्षणाच्या माध्यमातून आमी केदें व्हडलें धनुश्य उचलूंक शकतात. आनी अशें शिक्षण गोंयांक ज्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकर आसतले, ताजे नंतरची सरकार आसतली, हेडमास्टर आसतले, प्रिन्सिपल आसतले, आणि सगळ्यांनी खरोखर मनापासून ह्या गोंयांत काम केलें. आणि म्हणून तर गोंय आज एक टॉप 5 राज्यांक ज्या एज्युकेशन क्षेत्रांत आसा, ही खूब आनंदाची गोश्ट आसा. आज ह्या नव्या बिल्डिंगेचें भुमिपूजन जाल्लें आसा. सुंदर अशी बाब पंकज जोशी आणि जो कन्सल्टंट प्रोजेक्टाचो आसा ताणें डिटेल म्हायती आमकां दिली. उत्कृश्ट अशें गोंयाच्या ह्या सगळ्या हांगा सोबे सारकी अशी एक बिल्डींग उबी जातली. बरें एनवायरमेंट हांगा सगळें जातलें. आनी तातूंतल्यान हायर सेकंडरी खरोखरच जसो आमी बुनयादीचो फातर काडला, तर जे आमचे भावी नागरीक जातले ते आपल्या खांद्याचेर आपल्या राज्याची, देशाची भार खंय तरी सांबाळटले. त्याच पद्दतीन हो बोर्ड सुद्दां तांच्या जिवनाचें खंय तरी फावंडेशन जर आमी म्हटलें तर हें हायर सेकंडरीक जाता. अशे तरेचें बरें एनवायरमेंट आसतलें. शिक्षणांत खुबश्यो गोश्टी आनी जोडटल्यो. आनी गोंयचो बोर्ड हो खरोखरूच एक नामांकीत बोर्ड असो आसा. ताजे फुडें अजुनूय आमकां वचपाचें आसा. आनी ताजो फावंडेशन सोडून अशें म्हाका दिसता.